नमस्कार। हांव आसा पत्रादेवी चेकपोस्ट हांगा तुमी फाटल्यान पळोवंक शकतात खूप एक गर्दी जाल्लेली आसा आणि आता बॉम्बेच्यान 2 बसीस आयिल्ले आसात आणि ते बसींतले सगळेचे सगळे नेगेटिव्ह कशे येतात हो एक प्रश्न आसा आणि आश्चर्याचें म्हटल्यार हांगा जे एंटीजन टेस्ट केले वता त्यांच्यातलो एकटो तरी पॉझिटिव्ह मेळपाक जाय आशिल्ले पण एकटो तेतून पॉझिटिव्ह मेळना तो आख्खे जे आसात लोक नेगेटिव्ह मेळटात आणि तांकां सोडले वता आणि अशा पद्धतीन हांगा लोकांचे पैसे आणि टायम हे वेस्ट जाता आणि जे लोक आपल्या पोटा खातीर डेली अप एंड डावन करतात तांकां हांगा खूब त्रास जाता आणि तांकां खूब त्रास सहन करपाचे सुद्दां पडटा। तुम्ही पळोवंक शकतात हांगा 2 कावंटर आसात। 2 कावंटरान 2 हॉस्पिटलाचे वेगवेगळ्या 2 हॉस्पिटलाचे स्टाफ आसात आणि ते दोगूय टेस्टिंगाचे काम हांगा करीत आसात। तुम्ही पळोवंक शकतात हांगा जे कावंटर आसा थंय फक्त जे स्टाफ आशिल्ले कलेक्टर ऑफिसांतल्यान ते स्टाफ हांगा बसताले आणि ते बी जे टिचर्स आसात तांकां हाडून हांगा बसयल्ले वयता पूण हांगा जे काही टिचर्स आसात किंवा जे काही स्टाफ आसात असे आसात की तांकां एजेड आसात आणि तांकां हांगा बसपाक उठपाक खूब त्रास सहन करपाचे पडटा आणि तांकां टॉयलेटीची सोय हांगा ना आणि खंयचीच सोय तांकां ना फक्त ते घरा कडल्यान जे हाडटात खातात पितात पूण हांगा जी परिस्थिती आसा जे दोनूय कावंटर आसा ते एक कावंटर जे आसा तेतून पयलीं फक्त जे स्टाफा खातीर कलेक्टराच्या स्टाफा खातीर आशिल्ले आणि आतां हंयसर 2 स्टाफ एक्स्ट्रा वाडलेले आसा आणि ते 2 स्टाफ जे वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांतल्यान आसात आणि ते हांगा एंटीजन टेस्ट करपाक बसलेले आसात आणि जे आतां जे कलेक्टराचे जे स्टाफ आसात ते एका बारीकशा 4 खुर्च्यो घालून थंय बसलेले आसात। तुम्ही पळोवंक शकता हांगा जी परिस्थिती आसा एकदम बिकट आसा। जे स्टाफ आसात आमचे टिचर्स तांकां हांगा कितले त्रास सहन करपाचे पडटा ते हांगा इले उपरांतूच कळटले। स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी।